Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Maiman Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. मगशबाबइनो भगवान पाद्रे पियो एक अपूर्वचे जीवितचे उतर आमकां सांगता. Always remain close to the Catholic Church because she alone can give you true peace. तुम्ही कॅथोलिक पोईस सभेक लागीं रावा, लागून रावा. कॅथोलिक पोईस सभेंत मेळचे ते समाधान तुमकां खंय मेळचें ना. कित्याक म्हळ्यार since she alone possesses Jesus in the blessed sacrament, the true Prince of Peace. कॅथोलिक पोईस सभेंत मात्र पवित्र सक्रमेंत ताबर्नकलांत आसा. पवित्र सक्रमेंटाचें आराधन आसा. तो शांतीचो राय. देखून पवित्र सभेची ग्रेस्तकाय कुरपेची झर आमकां पवित्र सक्रमेंत येवक्रिस्तांचो जेजू आमचे नीज ग्रेस्तकाय आनी कुरपेचें बळ जावन आसा. देखून कॅथोलिक पोईस सभेचें बोळ जावन आसा पवित्र येवक्रिस्तांतलो जेजू. देखून पवित्र येवक्रिस्तांत जर आमी जेजूक अनुभव करता, जेजूक आमी मेळटा, वाल आनी फांटो एकवटले बरी आमी जेजू ते एकवटोन वाडटा. एक फावटी आविलाची सांत तेरेज म्हणाली, हांव सक्रमेंता मुखार मागणें करतना कोणी येवन म्हज्या शेजारी जेजू आयला म्हूण सांगल्यार हांव उठची ना. कित्याक हांव पातयेतां सक्रमेंतांत जेजू खरोच हजर आसा. तुवें दोळ्यांनी पळयिल्लें सूख जायत, पूण बावटच्या दोळ्यांनी पळयिल्लें पातयिल्लें केदाळाई सूख जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांव जेजू. होगलाब जेजू. महिमा जेजू. मोगाळ भाव भयणो, आज आमी ह्या पवित्र थळाक देव मंदिराक आयले. हांव पवित्र सभेची ग्रेस्तकाय, पवित्र सभेचें केंद्र जावन आसच्या येवक्रिस्तांतल्या जेजूक मेळोवंक, ताचो सांगात जोडूंक. तो जावन आसा कुंवर शांतीचो, तो जावन आसा झर कुरपेचो, तो जावन आसा आमचो सोडवणदार. आतां आमी सर पडोवन सुमयाक नमस्कार करया. पवित्र कॅथोलिक पोईस सभेंत आमकां मेळिल्ल्या ह्या सक्रमेंताच्या देण्या पासून आमी बापाक अर्गां दिवया. डिंबेर पडोवन आमी सुमयाक आराधन करया. आराधन, 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 सोम्या आराधन, 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 सोम्या आराधन. आराधन, सोम्याराधन, आराधन, ख्रिस्ताराधन, आराधन, सोम्याराधन, आराधन, ख्रिस्ताराधन. देवा बापा तुका आराधन, देवा पुता तुका आराधन, देवा बापा तुका आराधन, देवा पुता तुका आराधन, पवित्रज्ञा तुका आराधन, त्रिये
एक देवा तुका आराधन पवित्रज्ञा तुका आराधन त्रिएक देवा तुका आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन पातक्यांच्या आश्रया आराधन जिविताच्या दातारा आराधन खाकुलटीच्या सागोरा आराधन बरुवेशाच्या किरणा आराधन ए म्हज्या जेजू खाकुलटीच्या सागोरा ए म्हज्या जेजू म्हज्या सोडवून धरा म्हज्या देवा या आल्तरेर या वंड्याच्या रुपार तूं करोस हजर आसाय सोम्या इम्मानुएल तूं म्हजो देव या आल्तरेर करोस हजर आसाय जेजू या म्हज्या काळजांत हांव सगळ्या म्हज्या मनांत हांव सगळ्या शक्तींत जेजू तुका हांव आराधन करता नमस्कार करता म्हजें जिवीत तुका समर्पण करता हे जेजू आज म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक संदेशाच्या नवी जावं पोते वा पोतीन भुरगीं वा व्हडां ल्हानां पिढी आसत तांकां सगळ्यांक जेजू तुज्या पांयां तळा समर्पण करता जेजू तुका आराधन जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा ह्या आल्तरीर ह्या वंड्याच्या रुपार तूं करोस हजर आसाय हांव पाती येता हांव बरोवस्ता तुजें तें एकवटोंक आशयता सोम्या पातक्यांच्या आसऱ्या आराधन जिविताच्या दातारा आराधन पातक्यांच्या आसऱ्या आराधन जीविताच्या दातारा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन बोरवोशाच्या किरणा आराधन काकुळतीच्या सागोरा आराधन बोरवोशाच्या किरणा आराधन आमचे हात उबान सौम्य त्रिएक देवाक आमी आराधन करिया आमकां समर्पण करिया आराधन ख्रिस्ता आराधन आराधन सौम्य आराधन आराधन ख्रिस्ता आराधन हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया 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 एकडी बर मौन रावन धिंबेर पडून कलटीपणी आराधन करा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. कीर्तन 62 एका वळींत देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा तोच म्हजें कडप म्हजें थरण म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालसो ना ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೇವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಆತನಿಂದಲೇ ಆತ ನನಗೆ ದುರ್ಗ ರಕ್ಷಕ ಶರಣು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲಿ ಬೀಳೆನು ಎನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ
ಶಾಂತಿ ದೇವನಿಂದಲೇ. मगाशी भाव बहिणो, शांती समाधान आज मनशान आशेवचें आनी मेळनातलें एक देणें जावन आसा. हर एकट्याच्या घरा जिणयेंत एक मागणें, म्हाका समाधान जाय. देखून भगवन पाद्री पिवन म्हणलें, तो समाधानाचो राय, समाधानाचो कुंवर ह्या सक्रामेंतांत आमचे मदें आसा. ताचें तें एकवटल्याक तें समाधान मेळटा. किर्तन 40:2 वळी. जशें मेरू वाळटे जरीक अत्रेकता, तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक, जिव्या देवाक हांव ताणयता. केन्ना हांव येतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो. आज आमी ह्या पवित्र थळाक आयल्या, जिव्या देवाक आशेवन आयल्या, आत्म्याची ताण बगूंक आमी आयल्या. आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक हांगासर जेजू आपयता. आमची आत्म्याची ताण बगूंक, ती दैवीक सकत पदवी कृपा आमी जोडूंक, ताचें तें एकवटून रावून यथेश्ट फळ दिवंक म्हाका आनी तुका जेजू आपयता. ताच्या गोपांत आमकां लिपयता. ताच्या काकुळटीन तो आमची पातकां धुवन काडता. ताच्या मोगान आमचें काळीज तो भरता. तो आमकां आपडता, तो आमकां आरयता, तो आमचो मोग करता. तो जेजू ह्या आल्तरेर आसा. ह्या घडये जेजूक आमी समर्पण करया. जेजू म्हाका आपयता, तो म्हाका मोगान आपयता, म्हजें नांव काण म्हाका आपयता. ह्या घडये तो म्हाका आपडता. ताच्या पवित्र हातांनी, ताच्या पवित्र रक्तांत, ताच्या खडवळाच्या पवित्र उदकांत म्हाका आपूण नितळ कर. म्हज्या पुता, म्हज्या धवे, हे म्हज्या गोपान म्हूण तो म्हाका आपयता. एक घडी भर तो सांगात आमी भोगया. जेजू सांगता एकवटून इल्लोसो वेळ ताका आमी आमकां समर्पण करया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजीं बक्षिता. जेजू जेजू आपयता, मोगान म्हाका पळयता. पातकां म्हजीं बक्षिता. वेंगेन ताच्या तो घेता. जेजू 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 तुमचे हात उबारून जेजूक समर्पण करा. तें नांव उलो मारा. जेजू जेजू ते सत्यवंत नांव उलो मारा. कृपेन भरिल्लें नांव, पातकां बोगसूंचें नांव, खाकुळटीचें नांव, ಎಲ್ಲ ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. जिणयेन कंगाल जाताना, कंदी दुकान बुडताना, तुमची कंत बेजारां जेजूक समर्पण करा. मरताना कांयच म्हाका उणेना. सुमया तुमी संगी आसल्यार कांयच म्हाका उणेना. जिणयेन कंगाल जाताना, जेजू तूं आसाय म्हज्या संगी. कंदी दुकान बुडताना, जेजू तूं जावन आसाय म्हजो बोजवणदार, म्हजे बोळ. सोम्या कुलो मारताना, जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुका उलो मारता. तूं म्हजो देव, कांयच म्हाका तूं म्हजो उणेना. सोमी, कांयच म्हाका उणेना जेजू. जेजू 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 हात उबारून आमी जेजू कडेन मागया. जेजूचें नांव उलो मारया. पवित्र नांव, सत्यवंत नांव, गुण करचें नांव, कृपा दिवचें नांव. जेजू जेजू जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू जेजू निरंतर गाऊया, जेजू का पाहूया. जेजू जेजू सगळं मी सांगता. जेजू 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 निरंतर तुमच्या काळजांत तें नांव उलो मारा. दैवीक सकत, एक सकारात्मक सकत तुमचे थंय वळोवन येता. जेजूचें नांव उलो मारतना जायती नकारात्मक सकत, खंत बेजाराई आमचे तावन वळोवन भायर येता. देखून निरंतर तें नांव उलो मारा. कुरपेन बरयल्लें सत्यवंत सुडवणेचें नांव, खावकुलटीचें नांव, बळवंत जैतेवंत नांव. तें नांव निरंतर तुमच्या काळजांत हर एका शिऱ्यांनी तें नांव गाजोवन तुमच्या शिरेंतलें रगत पवित्र जावं, तुमच्या मोतींतलें हर एक चिंतनां पवित्र जावं, तुमच्या कुडींतली पिडा तुमच्या कुडींतावन पयस वचून ती दैवीक सकत तुमचे थंय वळोवन येवं. उलो मारा. जेजू 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 येसुवे जेजूस जेजू 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगळाब जेजू, होगळाब जेजू, महिमा जेजू. महिमा जेजू. दुसऱ्या महाझुजा वेळार नाझी कॅम्पांत तें जायते रोमा सेल्लां आसलें. नंबर 28 सेल्लांत दोगा भयणी आसल्यो, कोरी आनी टेनबू म्हणलें. आनी ह्या नाझी कॅम्पांत देवाचें उतर प्रगटचें जावं दी, मागणें जावं दी, खंय करूंक नातलें. कोण मागणें करतात, देवाचें उतर वचतात, तांकां दर जिवेशी मारतलें. पूण लिपोवन लिपोवन थंयसर देवाचें उतर ती प्रगट करतलीं. आनी ह्या सेल्लांत नंबर 28 सेल्लांत एका तरेचे मूस, गलीज मूस म्हळ्यार तुमी जाणात मसलेच्या मार्केटीन आसात तसले मूस सगळ्यांनी दीस रात घरा तांच्या कुडा भितर भायर. देखून तांकां कांटाळो आयिल्लो. आनी त्या राती हे भयण देवाचें उतर कोरी तें देवाचें उतर वाचता आसतना तेसरोनी घरां बरयल्ल्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 18 वळी तिणें वाचलें. सर गडितांनी देवाक अर्गां दिया, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसल्या तुमचें तावन देवाक इतलेंच पुरो. अपुरबायेचीं उतरां सर गडितांनी आमकां खोशी जावचें आमकां मेळ्ळ्या वेळार, खोशी जावचें आमकां दिल्ल्या वेळार. पूण आमकां कश्ट येतना खोशी जाता की कोणाक म्हणी देवाक आमी अर्गां दिवचें कित्या खातीर सांगा. आमकां देवान उपकार केल्ल्या खातीर मात्र.
पूण ते सारकें न्ही. निरंतर आमी सर घडितांनी जावं बरें वा वायट वा पिडा वा भलायकी ग्रेस्तकाय वा दुबळेकाय निरंतर आमी जोप प्रवादी बरी देवाचेर फातयणी दवरून आमी अर्गां दिवंक जाय. ते दाळा ही भयण म्हणाली, आनी एकली भयण म्हणाली, ना, नो वे, हांव देवाक अर्गां दिना. असल्या एका परिस्थितींत ह्या मुसां मदें हांवें कशें देवाक अर्गां दिवचें. आनी त्या राती सैनीक लोव सोदून आयले. येता आसतना सकड कुडांनी येवन पळयलें की मागणें करतात गी, कितें आवाज आयकता गी म्हूण सांगून. पूण त्या राती ह्या कुडाक मात्र तें येवंक नासलें. कित्याक म्हण तुमी जाणात गी, कित्याक तें येवंक नासलें थंयसर. ते मूस एक संक्रामीक पिड हाडटले देखून सैनीक त्या मुसांक भियोवन त्या कुडाक येवन वतले. उरल्या पुरो कुडा गेल्ले. ते मूस आसले देखून तांचो जीव वचलो. वय मो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो. देखून मग अशें भाव भयणो, आमी सर घडितांनी देवाक अर्गां दी जाय. अर्गां स्तुती केवल आमकां मेळिल्ले उपकाराक जायनाये. आमच्या देवा मुखार आमचे अर्गां स्तुतीच आमचें मागणें जाय. सिराकाच्या पुस्तकांत 43:30 वळी, सर्विस्पर तुमी करता ते स्तुते प्रास कितले गी व्हरतो तरी ताचे महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा. ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत उसारा थकनाकात, कित्याक तुमी शेवटाक पावची नात. निरंतर तुमी देवाक स्तुती करा, ते आमचे मागणें जावन आसा. देखून आमी आमच्या मागण्यांत सुखांत वा दुखांत कश्टांत निरंतर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. कोरोना आयला, थोड्यांक भिरांत, सगळ्या संवसारांत एका तरेचे कश्ट संकश्ट. खंयच्या रितीन आमी देवाक अर्गां दिवचें म्हूण लोक चिंतूंक पुरो. थोड्यांच्या घरा पिडा, थोड्यांच्या घरा आकस्मीक मरण, थोड्यांच्या घरा एक्सिडेंटां, दुबळीकाय, विविध तरेचे समस्ये, हे सगळे मदें हांवें देवाक कितें म्हूण अर्गां दिवचें. मग अशें भाव भयणो, देवान दिल्ल्या जिवीत ते आनिकी ह्या जिवांत जीव आसता म्हणसर आमी देवाची स्तुती करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो. विळाप 3:41 वळी, सर्गी आमी त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया. देवाक आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, उबे रावया. आज आमी ह्या घडये आमी सक्रामेंता मुखार आसा. जेजून आमकां दिल्ली सोडवण, जेजून आमकां दिल्लें धेणें, जेजून आमकां दिल्ली पवित्र सभा, जेजून आमकां दिल्लें कुटुंब, जेजून आमकां दिल्लें जिवीत, हें सगळें बरें देवान दिल्लें नियाळ करता आसतना कितें ना म्हणलें आमच्या मतींतलें भायर वता. कितें मेळोंक ना, कितें ना म्हूण आमी चिंतूंक जाल्यार आमची वांटां बंद पडटलीं. एक घडीभर देवान आमकां कितलेशें आशिर्वादांनी भरला, कितल्या रितीन ताणें आमकां आदार दिला, कुटुंब दिला, आमकां राखला. आजूय आमी जिवंत आसा. काल आसलें आज नात, पूण आज आमी जिवंत आसा जाल्यार ती देवाची महिमा जावन आसा. निरंतर कोण देवाक स्तुती करता ताचे ती देवाची महिमा देवून येता. निरंतर स्तुती करतना सर्गींची दारां मनशा कुळाचेर उक्तें जातात. सर्गींचो शिवर ती कृपा आमचे ती देवून येता. आतां आमी सर्वेस्परा मुखार हात उबारून आमची काळजां उबारून आमी स्तुती गावन देवाक महिमा दिवया. होसाना, होसाना, सर्गींच्या त्या देवा बापाक होसाना. 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 सृष्टी रचलेल्याक होसाना, अंतराळ रचलेल्याक होसाना.
सैर्योर असलेल्याक ओजाना, दर्योर असलेल्याक ओजाना, 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना, 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना, मोनीस जाल्लेल्याक ओजाना, देवाच्या त्या पुताक ओजाना, सर्गीच्या त्या रायाक ओजाना, जेजूक संवसाराक आयिल्ल्याक ओजाना, 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना, 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना, म्हूण जातीर असलेल्याक ओजाना, सुकणी सावजार असलेल्याक ओजाना, रूख झाडार असलेल्याक ओजाना, म्हाका तुका रचलेल्याक ओजाना, 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक 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 ओजाना, alleluia, 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 ale alleluia, 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 ale alleluia, 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 जिसु वंदन जिसु गुलाब जिसु महिमा जिसु वरदान आराधने यीशु महिमे यीशु स्तुति आराधने आराधने महिमे स्तुति वंदने यीशु यीशु नामक स्तुति ಆಗಲಿ महिमे ಆಗಲಿ वंदने ಆಗಲಿ प्रभु यीशु यीशु वंदने यीशु आराधने यीशु महिमे वरदान जिसु गुलाब जिसु महिमा जिसु स्तुति जिसु वंदन जिसु Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Catholic poisabent सोडवणीची जर पवित्र सक्रमेंतांत येवक्रिस्तांत वळटा जणवयेची जर वळची पवित्र पुस्तकांत पवित्र पुस्तकांत आमकां सलोसवांची ती जर आमकां वक्तें करून दिता देवाचें उतर जिविताचें उतर देवाचें उतर जाणवयेचें उतर देवाचें उतर बरें वायट समजोवचें उतर देवाचें काळीज उक्तें करचें देवाचें उतर देवान मनुश्य कुळातें उतरल्या अगणीत काकुळटीचें उगडापण करचें देवाचें उतर तें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया आमच्या कानांनी तें आयकतना तें आमच्या काळजांनी रोंबना पूण तें उतर आमकां समजोवचें तें उतराची जणवय आमकां दिवचें तें उतर आमच्या काळजांत रोमचें लावचें पवित्रत्म्यान जावन आसा देखून पवित्रत्म पवित्र बेसो सांबाळणार दैवीक उतर आमच्या काळजांत वमता तें किर्लशें करता वाडाशें करता तें जिवे देवाचें उतर आमच्या जिवितांत तें क्रियात्मक जाता पवित्रत्म्याच्या देण्या कृपे वरवीं हे पवित्रत्म्या जणवयेच्या भंडारा जिविताच्या देवा कृपेच्या जरी आतां आमचेर देवून ये तुजें उतर आमकां समजूंक आमच्या काळजांत आमी नियाळ करूंक तें उतर आमकां बरें वायट समजून तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तुजो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक चड आनी चड तुजोच मोग करूंक आमकां दैवीक उतर जावं तुजें देणें हे पवित्रत्म्या देवोनी आतां आमचेर आमा समेस्तांचेर मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये
धैर्य दिवच्या आत्म्या आमचेर देवून ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये देवाने पवित्र आत्म्या आमची अंतस्करणा उघड बसयल्या आमची खालसा उघड पवित्र तुझे दैवी उतर आमच्या खालसां जिवे आणि क्रियात्मक कर भोगाच्या आत्म्या आमचेर देवून सर तुझ्या भुरग्यांचेर देवाने पवित्र आत्म्या आज हे उतर आयकोनच्या माध्यमा मुखांतर आयकोनच्या सर भाव भयणींचेर पिडेस्तांचेर बुरोसो सांडल्यांचेर देवाने पवित्र आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये सक्तीन मोगाच्या आत्म्या सर तुझ्या भुरग्यांचेर सर मनशाकुळाचेर आमचेर देवून बुजवण्याच्या आत्म्या देवान ये ये. आमच्या दुखांतून बुजवून दिवंक ये आमच्या कष्टांतून आधार जावन देवाने ये पवित्र आमच्या कष्टांतून आधार जावन ये आमच्या आत्म्यातून उजवाड जावन ये जेसून बसयल्या पवित्र आत्म्याये पापाच्या आत्म्या आमचेर देवून ये आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्याची दैविक सकत तुमचे देवून आयल्या पवित्र आत्म्या संगी हे उतर आमी आयकुया पोरण्या सोल्यांतलें एजराच्या पुस्तकांतलें वाचप हें सगळें करून जातच मुखेली मजेसशी आयले आनी म्हणाले इस्रायेलचो लोक यजक आनी लेवीत देशाच्या लोकांतावन म्हणजे खनानीत हित्तीत परिजीत जेबुसीत आमोनीत मोवाबीत इजिप्तगार आनी आमोरीत तांचे तावंट आनी तांच्या कांटाळ्याच्या करण्या तावन मेकळे जावंक नात तांणी तांच्या दुवा कडेन आपणाचे तशेंच आपल्या पुतांचे लग्न केलां अशें पवित्र जात देवाच्या लोकांसवे मिश्रीत जाल्या ह्या विश्वासीगताच्या खरयांत मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी प्रधान पात्र घेतला ही खबर आयकतच हांवें म्हजो शेलो आनी धगलो पिंजलो म्हजे केस आनी खाड हुमटिलें आनी झींट मारल्या मनशा भशेन हांव थंय बसलो बंदिवासांतल्या परतल्ल्या विश्वासगताक लागून इस्रायेलाच्या देवाक सांगल्या उतराचे भिरांतीन बरलें सर म्हजे भोंवतणी एकठांय जाले आनी हांव सांजेचे बलयेपर्यंत थंय शिरशिरोवन बसलो उपरांत सांजेची बलयेच्या वेळार हांव म्हज्या दांडवण्यांतलो उठलो आनी पिंजलो शेळो आनी धगलो आनीकी म्हज्या आंगार आसून हांव दिंबयेचेर पडलो हांवें म्हजें हात विस्तारून धरलें आनी सरस्प्रा म्हज्या देवा लागीं हांवें प्रार्थना केलें हांवें म्हणलें म्हज्या देवा म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर पडल्यात आनी आमची पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात
सर्वेस्परा इस्रायेलच्या देवा तूं निती वोन देखून आज एक अवशेष कसो आसल्या आमकां तुवें वांसून उरोवंक दिलाय. आमचो अपराध घेवन आमी तुजे समोर आसा. ह्या वरवीं आमकांच तुजे मुखार उबें करूंक जायना. येजरा देवाच्या मंदिरा मुखार सरपडोवन असलो तेन्ना आनी पाताक वळखून घेवन रडत प्रार्थना करतलो तेन्ना इस्रायेलाच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो आनी भुरग्यांचो एक व्हड समुदाय ताचे भोवती एकठांय जालो. लोकी गळगळ्यान रडलो. देवाचें उतर हे देवाचे ओडोकार. बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान जेसो होगलाब जेसो. मग अशें भाव भयणो आतां बसल्या उतर आतां बरें करून समजूंक प्रयत्न करया. येज्राच्या पुस्तकांत येज्रा एकदम शास्त्री बाबिलोनच्या बंदडेंत थावन सुटका मेळिल्लो लोक फाटी जेरुसलेमाक आयिल्ल्या उपरांत थंयसर तांकां एक देवाळ बांदूंक तशेंच तांचो धर्म बांदून हाडूंक रायान अवकाश दिल्लो. आनी ह्या वेळार धर्मशास्त्री येज्रा बाबिलोनांत थावन जेरुसलेमाक आयिल्लो. ताच्या मुखेलपणान देवाळ बांदलें. लोकांक सांगता हाडलें. कितलींय वर्सां बाबिलोनांत तांकां देव नासलें, मंदीर नासलें, मागणें करूंक नासलें, गुलाम जावन आसलें. तसल्या लोकांक एक सोबीत देव मंदीर बांदल्या उपरांत येज्राक समाधान जालें. आतां म्हज्या लोकांक हांवें सांगता हाडी जाय, सांगता तांकां हांवें एक कुटुंब जावन बांदून हाडी जाय म्हूण सांगून त्या वेळार एक खबर ताका आयिल्ली. ती खबर जावन आसा ही लोकांचें अविश्वासीपण. थंयसर आयिल्ली खबर जावन आसा तुजो लोक आनीक बदलूंक ना. त्या अन्य जातीचे रिती रिवाजी पाळटात आनी तांचे दुवांक पुतां कडेन काजर करून दितात. अनैतीक जिणे जियेतात. ते देवाक विसरल्यात. आनी ही खबर आयकतास येज्राक जाल्ली एक बेजाराई, खंत, एका कुशीक राग. ही खबर आयकतास म्हजो शेलो आनी दगलो हांवें पिंजलो. म्हजे केस आनी काड हुमटून काडलें. एक केस काडल्यार आमकां सोसूंक जायना. जर ताणें तें केस आनी तेचें काड हुमटून काडला जाल्यार असो धगलो पिंजला जाल्यार ताचें ती आसली ती एक तराचें बेजाराई कितली आसूं पुरो. झींट मारल्या भशेन हांव थंयच बसलो. सांजे पर्यंत दंडोणी करून बसलो. हांगासर पळया मगोशे भाव भयणो, पातां केल्लें येज्रान न्ही, पातां केल्लें लोकान. आनी त्या लोकांच्या पातकां खातीर भोगिल्ली ती दूख येज्राच्या काळजांत कितली. तो म्हणटा पिंजल्लो शेलो आनी दगलो म्हज्या खांद्यार आनीक आसलो. देव मंदिराच्या भायर हांव सरपडलो आनी हांवें मागणें केलें. आनी तें मागणें भोव अपुरबायेचें मागणें आज हांवें आनी तुमी आज मागजें असलें मागणें. म्हज्या देवा, म्हणजे दोळे तुजे अशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना. कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमची पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यात. पळया मोगाच्या भाव भयणो, येज्राचे एक काळीज पळया. लोकान केल्ल्या पातका खातीर तो बोगसणें मागता. तो म्हणटा तुजे मुखार म्हाका उबें रावोंक बळना. तुजे मुखार तोंड दाखोवंक म्हाका जायना. तुजे मुखार म्हाका तोंड दाखोवंक लज दिसता. हे देवा, म्हज्या लोकांची पातकां कितलीं आसात बोगूस म्हूण मागता. आनी हे दुखीचे मागणे पळयल्लो लोक तांचे पाताक वळखून गळगळून रडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हळगान जेसो, होगलाब जेसो, महिमा जेसो. मुगाच्या भाव भयणो, आज आमी ह्या संवसारांत विविध गरजे खातीर मागता. कोरोना आयिल्लें, सगळ्यांचे मागणे, हे देवा कोरोना निवार, कोरोना निवार. कसले संकश्ट, भिरांत भायर वचोंक ना. मोगाच्या भाव भयण, ताच्यागी एक मारेकार कोरोना आज आमच्या कुटुंबा जिवितांत पवित्र सभेंत आसा. आज पळय आमच्या पवित्र सभेंत आमकां जाय पुरतीं देवळां, मंदिरां पुरां उबीं आसात, संघ संस्थे उबे आसात. पूण पळया आमचें जिवीत आज, आमचो भावार्थ पळया, शेळयिल्लो भावार्थ
कुटुंबांत समाधान ना, थोड्या फिरगजेनी एकवट ना, वाड्यांत एकवट ना. आज आमच्या मागण्याचे चड आमची पातकां वाडोवन येतात. देखून कितले कोरोना निवारूंक आज आमचे मागणे जायगी टचागी हजार वांट्यांनी आज मनुष्यकुळाचें पातकां तावन बक्षणे दी देवा म्हूण आमी मागोवंक जाय. सांजाकोब आपल्या पत्रांत म्हणटा 5 अध्यायांत, आतां तुमकां ग्रेस्तांक हांव एक उतर सांगता, तुमचे वयर येवंक आसचे अनवरां खातीर तुमी रडत जाय आनी विलाप करी जाय. वय मोगाच्या भाव भयणो, आज आमचे मदें अनवरां आयल्यात. आज आमचे मदें विविध तरेचे संकश्ट आयल्यात. पूण आज ताका कारण दिवनय आमचे पाताक. देखून आज आमी देवा मुखार येता आसतना हर एका मागण्यांत येजराचें काळीज काणून आमी येवंक जाय. येजराची बोगणां घेवन आमी येवंक जाय. आज हांवें तुमी पातां करना जावं पुरो. आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या पथकां पसोत, आमच्या भुरग्यांनी करच्या पथकां पसोत, आमच्या मालगड्यांनी केल्ल्या पथकां पसोत, आज संवसारांत जावचे अनीत अन्याय खातीर आमी देवा कडेन रडोवन बक्षणे मागोवंक जाय. पळया कुर्सार जेजून कांय सूख करूंक ना. तो अपराधी न्ही, तो निरापराधी, पूण ताणें भेटयल्लो सॅक्रिफीस ऐक्या मनशा कुळाच्या सोडून असो तो. आनी तो सॅक्रिफिसाचें फळ आज आमी हांगा अनुभव करता. देखून जेजू आज आमकां आपयता आमच्या पातकांच्या परीकपणा पासून तो निरंतर मागोवंक. मोरी आमची माय आमकां निरंतर मागोवंक उलो दिता पातकांच्या सलोसावां खातीर, आत्म्याच्या सलोसावां खातीर. देखून आज आमी एक घडी बरो उडास करया. आमी जायते संगतीचो अनुभव करता. बरे बरे संगती आसात, ते आमी केल्ले न्ही, कोणाचेय वावराचो फळ. तशेंच आज जायते कश्ट संकश्ट आमच्या कुटुंबांनी वा पवित्र सभेंत संवसारांत आयला, ते म्हज्या पातकांचें फळ न्ही कोणा, पूण मनशा कुळान केल्ल्या पातकांचें फळ. देखून आज आमी दिंबेर पडून मागोवंक जाय, देवा कडेन बोक्षणे मागोवंक जाय. सकड आमी दिंबी घालया. एकडी बोर आमच्या कुटुंबाचो आमी उडास करया. येजरा आपल्या पोरचेन केल्ल्या पातकांचो उडास काडटा. तांचे अविधेयपण अविश्वास पळोवन तो रडता. आज आमची भुरगीं बाबडतावन पयस गेल्यात, युवजन मागण्यांतावन पयस गेल्यात. कुटुंबांत समाधान ना, डायवर्स जावन आसा, झगडे जावन आसा. आमची भुरगीं आमच्या वाटांनी चलनात. देखून त्या भुरग्यांच्या पातकां बसोत वा वडिलांच्या पातकां बसोत आमच्या कुटुंबांत कोणें वायट केलां तांकां आमी द्वेश करनासचे. देवा तांकां बोगोस तांच्या पातकांची शिक्षा आमकां दिनाका. आमच्या पुर्वजांनी केल्लें जावं पुरो, आमच्या मोगाच्यांनी केल्लें जावं पुरो, कुटुंबा विरोध जावं पुरो, बाबट्ट विरोध जावं पुरो, अनैतीक संगती जावं पुरो, आनी जावं पुरो, अन्याय जावं पुरो. जर आमच्या कुटुंबांत पवित्र सभेंत वाड्यांत वा आमच्या शेजाऱ्या आमी पळयता, त्या पातकांक आमी आज येजरा सांगता बोक्षणे मागया. आमचे मागणे जर तर देव ऐकत, त्या लोकांचें काळीज मवाळटा आनी ते परिवर्तन जातीत, समाधान देवा तावन आमकां वळोवन येता. आमची पातकां बोगशी, म्हज्या कुटुंबाची पातकां बोगशी, म्हज्या भुरग्यांची पातकां बोगशी, म्हज्या ददल्यान वा स्त्रियेन केल्ली, म्हज्या भावान वा भयणीन केल्ली सर पातकांक हे जेजू तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार. पातकांच्या परीकपणा खातीर तुवें भेटयल्लो हो सॅक्रिफीस तुज्या पवित्र रक्तान आमची पातकां धुवन काड जेजू. बोगो समका सोमिया, बोगो समका सोमिया, आमकां बोगो सोमिया. आमच्या कुटुंबाचे पताक, भुरग्यांचे पताक, बोगो समका सोमिया, बोगो समका जेजू सर आमच्या ऋण अर्पण केल्ले पताक, अनीत वा अन्याय बावट्ट विरोध केल्ले पताक, मोगा विरोध केल्ले पताक, बोगो समका सोमिया, निरंतर बोक्षणे मागा. आमी पातकी
आम्ही सगळं पातकी आमच्या कुटुंबात आम्ही पातकी आम्ही पातकी आमचेर दया दाखय जेसू काकुळ तुझी काकूळ कर जेसू आमच्या भुरग्यांची काकूळ कर जेसू आमच्या युवजनांची वाईट वाटे गेल्या भाऊ बहिणींची क्रिस्त कैक लब्धल्या भाऊ बहिणीची अनितीने जी आमच्या भाऊ बहिणीची भ्रष्टाचाराक बली झाल्या भाऊ बहिणीची भोगो सामका बापा जेसू भोगो सामका भोगो सामका बापा तुझे तोनामी चड पयस गेल्या तुझे तोनामी मागण्यात पयस केल्या भाऊ चड बहिणी पयस गेल्या इगर्जमेंतान पयस केल्या भाऊ बहिणी तुझ्या घरा कुटुंबाच्या मोगातान पयस केल्या भाऊ बहिणी खाजरी जिनियंत पयस केल्या भाऊ बहिणी जेसू बोगस तांची पातकां बोगस जेसू आमची पातकां बोगस जेसू स्वीकार कर आमकां बापा सरपेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसू होगळाब जेसू बसया जेरमया प्रोयच्या पुस्तकांत 32 अध्याय 27 वळी हांव सर्वेस्पर मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य जे मनशाक असाध्य तें देवाक साध्य देखून तिथे नियमांत देव म्हणटा सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतालो तुजें सवें आसतलो तो तुका सांडून घालचो ना तो तुका सोडून वेचो ना देखून मातेवाच्या शुभोर्तेंत आमी आयकता 7 अध्याय 7 वळी सोदा आनी तुमकां मेळटले आज आमी त्याच सुमयाक सोदून आयल्या ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना आमची जायती मागणी आमी देवा मुखार समर्पिता सर्वेस्पर देव हर एक मुकामळा वयली दुकां पुसून काडटलो म्हणटा इजाया प्रवादी आज आमचे लागीं जायतीं दुकां बेजाराय खंत मागणी आमच्या मुखार आसात आज आमी तांकां आमी समर्पण करया जायत्या जाणांनी बरोबर शांत पातयेंत सक्रामेंताचेर गूंड पातयेंनी दवरून आमचे लागीं मागूंक विचारला फादर आमचे पासून मागा पिडा गूण जावंक अनवरां पयस जावंक आमकां समाधान मेळोवंक कुटुंब जिवितांत संगता मेळोवंक वा संगता जियोवंक देखून आतां आमी आमकां असाध्य म्हणलें देवाच्या हातांत आमी समर्पण करून आमची मागणी आमी आतां उसारया हांगासर आयिल्ली सर मागणी आतां आमी मागया आमची मागणी आमी देवाक समर्पण करया संवसार सगळो तूं चलयताय तुज्या जतनेन म्हाका तुवें रचलाय ह्या वर्च्या मोगान ये देवा आमकां राखोन व्हर ये सोमया आमकां राखोन व्हर ही आमची मागणी संसार सगळो तुवें रचला हे देवा आमकां राखून व्हर संसार सगळो तुवें रचला हे देवा आमकां राखून व्हर हांगासर आयिल्ली जायती मागणी आतां बाबार्थान आमी मागया मुंबय थावन लिना म्हणली आपल्या शिरेच्या पिडेंत तशेंच पाकिस्तान पिडेंत ती वळवळटा हात पांय कामतात चलोवंक जायना ती एकलीच जियेता हे देवा तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना हे देवा
तिका आपोड गूण कर. खासशें तावन जुलियट म्हणली भयण तिका एलर्जी आसा ती गूण जावंक मागता. मुंबय वसयत थावन ग्लॅन बिजनेस करता, जायते लॉस जाता, घाल्ले पयशे मेळनात, ते बिजनेस बरे तरान जावचे पसत. एक भयण आपल्या पती पसत मागता आमल पिवण्या वरवीं. जायते ती कश्ट जाली, आतां ताका बरें जालां देखून ती अर्गां दिता. तेंच बरें मन आनी तशेंच मुंद वचूंक ती मागता. एकल्याक 3 वर्सां तावन किडनीची पिडा आसा, ती बरे तरान गूण जावंक. एकल्याक एक बरें जिणे संगती मेळोवंक. एका भयणीचे लांब पिडा मुस्त थावन ती कश्ट जाता, ती गूण जावंक. कासरकोड होन्नावर थावन रिना म्हणली भयण आपल्या भलायकेक बसोवंक मागता. आपल्या एका भयणीचे गर्भकोशाचें ऑपरेशन आसा, तें बरे तरान जावंक मागता. निर्मर्ग थावन एक भयण आपली भलायकी बरी जावंक, तशेंच तुज्या भुरग्यांनी बरे तरान शिकूंक मागता. एक घडीभर इथे साव आमी सर्वेस्पर देवाक समर्पण करून एक घडीभर आमी मागया आनी गावया. संसार सगळो तुवें रचला, हे देवा आमचे मागणे आय. संसार सगळो तुवें रचला, हे देवा आमचे मागणे आय. मुंबय थावन एका भयणीक गर्भकोशान ट्युमर जाला, ते गूण जावंक आनी तिणें वेगीच बऱ्या भलायकेंत तिणें आपल्या कामाक फाटीं येवंक. ये देवा तूं तिका आपोड. लेन्नी खरवालो, तिचें कोर्टीन केस आसा, बरे तरान परिहार जावंक तिका जाय आसली वाट दाखय. गोवा थावन आयडा म्हणली भयण आपल्या कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावंक, कुटुंबांत समाधान मेळोवंक आनी बरे तरान बिजनेस जावंक. बैंदूर थावन आवीत म्हणले भाव आपल्या पिडे थावन बरो जावन आनी ताका पुरतो बरो जावन ताका बरें आपल्या आदल्या कामाक फाटीं वचूंक. एकल्याक कोवीड टेस्ट आसा, तो रिपोर्ट नेगेटीव येवंक. वालेंशन एका भयणीक तिचे रिप्साचें ऑपरेशन बरे तरान जाल्ल्या पासत ती काळजान थावन अर्गां दिता आनी की तिका बरी भलायकी मेळोवंक. प्रसिल्ला म्हणल्या एका भयणीक एक ल्हानशें घर बांदूंक 4 संच जागो ती आशेता, तिका ते बेगीच मेळोवंक. बिंदूर थावन एक भयण आपली BEd परिक्षा बरे तरान जावंक आनी तिका जाय आसले सर जणवाय मेळोवंक आनी उपरांत बरें काम मेळोवंक मागता. ही सर मागणी आमी सर्वेस्पर देवाक समर्पण करून आमी देवा कडेन मागया. संसार सगळो तुवें रचला, हे देवा आमचे मागणे आयक. संसार सगळो तुवें रचला, हे देवा आमचे मागणे आय. कुडयाळांत असो एक भाव आपल्या पत्नीक सोडूंक पळयता, डायवोर्स दिवंक पळयता. तसले एक चिंता पयस जावन सांगता जिवंक. एका भयणीन तिच्या न्हवऱ्याक पयस करचे ती चिंता सोडून सांगता जिवंक. बसपे सारश म्हणल्याक एका भावाक भुरग्याचे देणे लाबोवंक. पाक्षिकरे जेनिफर म्हणल्या भयणीक परगांवांक वचूंक विजा मेळोवंक. किनिंगोळी कॅरस म्हणल्या भयणीक ब्लड कॅन्सर पिडेंतलें तिका गूण जाल्ल्या पासत ती अर्गां दिता आनी तिका बरी भलायकी मेळोवंक. बसपे फ्रांसीस म्हणल्या भावाच्या घरांत जाग्यान जायते समस्या आसात ती पयस जावंक. परगांव असची एक भयण आपल्या पुताक आशिल्लें काम मेळच्या पासत अर्गां दिता
तें बरें काम तांच्या कुटुंबाक आदार जावंक. दुबे स्टीवन म्हणलो भाव ताका बरें काम मेळोवंक. बोंदेल हॅन्सट म्हणल्या भावाची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. लिना म्हणल्या भयणीची कॅन्सर पिडा गूण जावंक. एका भयण आपल्या पुतान बरें करून शिकोवंक मागता. शांती म्हणली भयण बरी भलायकी आनी आपल्या समस्यांतले भायर येवंक मागता. ह्या आराधनाक कुमो करच्या सर दानीक आमकां बरें मागतल्या प्रत्येक जावन हे मागणे कोण घरांत तावन खंय तावन माध्यमा मुखांतर मागतात आमकां सांगात दिला. ह्या मागण्याचो फळ तांकां मेळोवंक. हांगासर हे मागणे चलोवंक आमकां कुमो करच्या सर येजकांक प्रत्येक जावन हे सगळे मागणे चलोवन वरच्या आमच्या मोगाळ विगाराक पद आंड्रोक ताका बरी भलायकी बेगीनच ताणें आपल्या मिसावांत पाटी हांगासर येवंक ताका कृपा मेळोवंक. डिवायन वर्ल्ड चॅनल माध्यम हे मागणे आनी जायती मागणी संवसाराक प्रसार करता. तशें मालक आनी सिबंदीक तांचे हे मिसांव यशस्वी जावंक. तशेंच विडियोग्राफी करचे आमच्या बाबाक हांगासर संगीत दिवन बरे तरेन आमकां गावंक कुमो करचे आमच्या बाबाक आमकां आदार दिवच्यांक आल्टरेक फुलां दिल्ल्यांक आनी आज हांगासर मागोवंक आयिल्ल्यांक आमच्या कुटुंबाचेर हे सोम्या तुजो आशिर्वाद वत. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या भरोश्यांत तुका साध्य म्हणल्या भरोश्यांत हे जेजू ही सर मागणी आमी तुका भरोश्यान समर्पण करता. TELTS एग्जाम बरोवनची भुरगीं आसात तांचे एग्जाम बरे तरेन बरोवन तांणी बरो फुडार जोडोवंक तांकां कृपा दी. ही सर मागणी सोम्या तुका आमी समर्पण करता. डिंबी घालया अकरेक आमी हात उबारून ही सर मागणी आमची मागणी कुटुंबाची मागणी सर पिडेस्तांक कश्टतल्यांक आमच्या पवित्र सभेक पापसाहेब आमच्या गवळी बापांक सर गवळ्यांक येजकांक मिशनरी भाव भयणींक सगळ्यांक आज आमी समर्पण करया. सर गडितांक बरें जावं वायट जावं पिडा जावं भलायकी जावं हर एका गडितांक आमी देवाक अर्गां दिवन हे देवा रचणारा सांबाळून वरच्या देवा तूं आमकां राख तूं आमकां सांबाळ म्हूण आमी आतां मागया. संसार सगळो तुवें रचलो ये देवा आमचे मागणे आय. संसार सगळो तुवें रचलो ये देवा आमचे मागणे आय. हालेलुया 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 യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ വന്ദന യേശുവേ മഹിമೆ യേശുവೇ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಗುಣಗಾನ ಜೇಸು ಗುಲಾಮ್ ಜೇಸು ಮಹಿಮಾ ಜೇಸು ಸ್ತುತಿ ಜೇಸು. पवित्र क्रिस्तांत जेजू आमचे मदें आसा. अस्कत विश्व्यांक दैवीक बोल दिवं आदमच्या पातकांत तावन हे कुडीचे विश्वे आमचे अस्कत जाल्यात. पाताक म्हणलें मारेकार पिडा आमच्या सैमांत हर एकल्याच्या सैमांत ते रिगोवन गेला. त्या पिडेक एकच वैज येवकरिस्त दैवीक वैज तें वैज जेजू आतां आमकां दिता. तो आशिर्वाद सक्रामेंताचो आशिर्वाद सोडवणेचो आशिर्वाद पुनर्जिवनपणाच्या जैतचो आशिर्वाद आतां आमी मागिल्ल्या सगळ्यांचेर पवित्र सभेचेर सर मनशा कुळाचेर आमचेर कुटुंबाचेर देवोन यो म्हूण मागया. हे देवाडा सक्रामेंताक सरपडोवन आराधन करून आमी आशिर्वाद घेवया. ये देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुरविल्ल्या त्या रूपावतला नव्यो रिती आदार्या सलवून वेच्या अस्कत विश्व्या बवडताचें बळ देव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी
स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाढता आमेन. प्रार्थया ए देवा विचे सक्रामेंत काळजा कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणे सफळ स्थान समचे तें बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया